बीजेपी सोडून काँग्रेसीत वचून आपण चूक केली. काँग्रेस आमदारांमध्ये समन्वय ना, काँग्रेस सत्तेरय ना. दिवचलचो आदलो आमदार राजेश पाटणेकार आता उलयता. बुधवारा तो परत बीजेपीत गेलो. कसलीच अट घालनासतना खंय तो बीजेपीत आयला. पाटणेकाराच्या फुडारपणान बीजेपी दिवचलची पालिका वेंचणूक लढयतली म्हूण प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर सांगता. दिवचलचो एक गट पाटणेकार नाका म्हणून आवाज काडटा. काँग्रेस सोडटाना ज्या काँग्रेस पक्षान काहीशी अंतर्गत धुसफूस आमदारांमध्ये समन्वय ना आणि त्यानुसार काँग्रेस पक्षाचो आदियामध्ये येण्याचो हांवें निर्णय घेतलो आणि आज भारतीय जनता पक्षात हांवें प्रवेश केलो. कोण आमी करता आशिल्ले तिकेट दिल्ली म्हूण प्रमोट करीत आशिल्ले. कित्याचो उमेदवार हो इलेक्शनाक एक म्हयनोभर आसतना ठरता. 1.5 वर्सां 2 वर्सां आसतना खंयच्याच उमेदवाराक उमेदवारी दिना. कांयच कंडिशन घालिनासतना ते भारतीय जनता पक्षान आयिल्ले आसा आनी येणारी नगरपालिकेची निवडणूक आसा ते सगळे कार्यकर्त्यां बरोबर मेळून येणारी नगरपालिकेक ते काम करतात. जो हांवें काही निर्णय घेतलो तेन्ना पक्ष सोडून वयता आनी काँग्रेसीन प्रवेश करचो तो निर्णय चुकीचो आसलो. हे पराभव आनी लोकांची मान्यता नासली हितून दिसून येयलें. काँग्रेस पार्टी जर सत्तेर ना जाल्यार कार्यकर्त्यांक निरुत्साह येता आनी हे सगळे विचार करून हांवें भारतीय जनता पक्षान प्रवेश करपाचो निर्णय घेतलो, जाचो तेरेखोल लिडिंग हॉटेल्साच्या गोल्फ कोर्स प्रकल्पांत कुळाच्या जमनीचे इन्स्पेक्शन आणि अभ्यास करून सरकाराक रिपोर्ट दितलो म्हणून संदीप जॅक्स उलयला. सरकारान तेरेखोल प्रकरणात कुळाच्या जमनीचो अभ्यास करपाक संदीप जॅक्साच्या फुडारपणाखाला समिती नेमल्या. समितीन बुधवारा तेरेखोल वचून इन्स्पेक्शन केलें. बरोबर लिडिंग हॉटेल्साची टीम आशिल्ली. केसीचो कोर्टांत निकाल लागपाचो आसा म्हूण तेरेखोलच्या कुळांनी इन्स्पेक्शनाचेर बहिष्कार घालो. What we have come here for is to familiarize ourselves and to assess the ground reality and help us to go deep into the issue wherein we can which will assist us in coming to certain conclusions which will be placed before the government. त्या रीट पेटिशनान अशें आसा की ह्यो ज्यो जमनी ज्यो लिडिंग हॉटेलान एग्रीकल्चरल आहात त्यो नॉन एग्रीकल्चरल केल्यात, वायलेटींग वो टेनेन्सी एक्ट आणि असो ताणें एक्ट वायलेट केला की तो आमच्यान ह्या टायमार तुमकां सांगूंक जायना. फकत ताचेर नीत आमकां मेवतली फकत हायकोर्टा लागसान. म्हाजो फूल सपोर्ट आसतलो अमरनाथ नायकाक. जो त्याचेर अन्याय जाला तो अन्याय आमच्या रीट पेटिशनांतल्यानूच तो गमन येतलो की तो मालक वो मालक न्हू पळय. गोंयच्या कोर्टांनी मुळाव्यो सुविधा जाय तश्यो नात. बिल्डिंगाची परिस्थिती, पार्किंग सारक्या ना. कोर्टांनी आदोगादां केशी घेतल्या लोकांक धड सुवात ना. लायब्ररीची वेवस्था ना. हायकोर्टान ह्या गजालीची स्वेच्छेन दखल घेवन सरकाराक नोटीस काडल्या. सरकाराक 2 आठवड्यांत जाप दिवची पडटली. पर्वरेचो हायकोर्ट प्रकल्प सध्या आडकला. पणजेचें कोर्ट पाट्यार हालोवपाचें चल्लां. जाल्यार आदोगाद मेर्शेचो प्रस्तावित कोर्ट प्रकल्प तडीक लावचो म्हूण मागतात. Considering the stepmotherly treatment given by the government of Goa to the judiciary, the registrar of the Honorable High Court was compelled to file a petition before the bench of our High Court, complaining that the government, although was moved by the registry of the High Court for doing the repairs, painting and maintenance work of various courts in Goa, the government has in fact turned a Nelson side to the same. The High Court passed an order whereby the government has been told to at least carry on the repairs of the various court on urgent basis. But they had asked for time of about 8 months or more on the basis that they have to issue tender, the NIT has to be decided and things like that. But the High Court has said that the major works can come later. You don't have to wait for all these things vis-a-vis the repairs and maintenance because that is of urgent need. And based on that, they have been told, I think they have been given about 6 months time by that order to do all the repairs and maintenance work.
जायका केशींत आदलो PWD मंत्री चर्चिलाच्या जामीन अर्जाचो निकाल सोमारा लागतलो. पणजेच्या कोर्टान निकाल राखून दवरला. दिगंबराक दिल्लो अटकपूर्व जामीन रद्द करपाक क्रायम ब्रांचीन घाल्ल्या अर्जाची हायकोर्टात सुनावणी चल्ल्या. जायकाची म्हत्वाची फायल क्रायम ब्रांची कडेनच आसा. फायल शेणली म्हूण इतलो तेंप खंयच्याच PWD अधिकाऱ्यान कागाळ कित्याक केली ना. ती शेणले म्हूण फटी मारतात म्हूण दिगंबराच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घालो. घेऊ एक विराम.